सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माई मोगाचो येवकार ह्या मिसाची बेटीन आयचे मिसाची बेटीची मांडाबोड सांबाळटा सेंट मेरी समुदाय ग्रीन व्हॅली आसूय मागुया सगल्या ह्या वांगड्यां खातीर आनी हातून रावतल्या सगल्या कुटुंबां खातीर देवान तांचेर आशिर्वाद आनी बरी भलायकीन तांकां सांबाळूंक तशेंच मागुया आमचो भुरगो मिस्किता तो केरीत भाशेन इलाज GMCन घेता तशेंच ग्रेस ही आमची भयण आपलो इलाज घेता ह्या दोगूय आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान तांकां बरी भलायकीन सांबाळूंक आनी राखूंक आनी तांचो इलाज बरे तरेन जावंक तांचे खातीर मागुया तशेंच मागुया युक्रेन ह्या देशांत कुश्टवतल्या झुजांत सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर भू करून तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर तांचो फायदो कोणेच काडिना जावं पूण बरे भलायकीन बरे तरेन तांकां सुरक्षीत देवान सांबाळूंक जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो मेळूंक तांचे खातीर आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाल भावा भयणींनो दोर मिसाच्या बलिदानान सुरवातेकूच आमी देवाचे बोगसणे मागता आनी म्हणटा सोमया काकुतकोर हे वरवीं बोगसणे दितोल्या मोगाल बापाक आमी भेटता कोरीपूण कोरेपणीन आमी दोर मिसाच्या बलिदानान आमचे पातकी सोयम वळखूंक हांव उठोन म्हज्या बापाशी वेतलो अशें म्हणटा ह्या विचाराक बाबार्थाचो जबाब आमी दिवया आनी ह्या प्राचीत काळान बापाचो शिमेर नासलोलो मोग वळखून जिविताची नवसोरणी करूंक ह्या बलिदानान जोन एकल्याक करपा मागुया बाबा भयणीनो दर दिसाक बापाचो मोग आमकां उपोट देण्यांनी मेळटा बाप आमकां सगल्या वायटांतलो सांबाळटा आपलो मोग आमचे चोरी तो उपोट देण्यांनी दिता जायते पावटी आमी ताची पोरसां ताच्यो शेडयो ताचे सुशिले पयस गेल्या त्या वेळार आमच्या पातकांची आनी आमच्या गुन्यांवाचो उगडास आमी करुया दीस सुदेता आनी रात जाता ह्या आख्या खिणांत बापाचो मोग सदांच आमचे ताय आसा पूण दीस उदेतना वो न्हिदूंक वेतना बापाक आमी आर्गां दिवंक वो ताचें बोगसणें मागूंक आमी विसरल्या सोम्या काकुतको खाता पिता देव दिता जेवणा खाणा खातीर बापाचे उपकार आमी कितले आटयल्यात बरेच दुडू मोडून व्हडली जेवणां आमी केली गोरजेवंतांचें तिथे नासतना आमी जेवणाचो इबाड केला क्रिस्ता काकुतको मनीस बरें करता वो वायट आदारता देवाक स्विकारता वो नाकारता तरी देव ताचो मोग करता पूण बऱ्या खातीर बापाक आर्गां दिवंक ना आनी वायट आदारलोल्या खातीर ताचें बोगसणें आमी जायते पावटी मागूंक ना सोम्या काकुतको सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया बो मोगार बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मधुर मोवाळ कोनवाळायेन तूं उजे वेंगेन परतून घेताय तुज्या दुलोप दोयाळ काळजाचो ओ मोग ह्या प्राचीत काळांत साकून आमचेर चुकतोल्या आमच्या भावा भयणीक कुशेन बोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर हे परी आमच्या काकलुतसार बापा सारकी जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पास्कांची परब दोबाशीक परब संतोश बरीत काळजान आमी संबरमतल्या हें बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवूच चलयता सासणाच्या सासणांक जोसुएच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान जोसुएक म्हणलें आयच्या दिसा हांवें इजिप्ताची लॉज तुमचे वयली काडून उडयली इस्रायलांनी
गिलगालाक पेणे केले आनी थंय जेरिकोच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14वे दिसा सांजे वेळार तांणी पास्काची परब समोरंबली. पास्काचे सकाळीं त्याच देसाचें उत्पन्न तांणी केलें, म्हणजे कोमीर नासलोलो उंडो आनी भाजलोलीं गंवाची कोणसां. तेन्ना थावन म्हणजे पयलेच फावटी त्या देसाचें उत्पन्न ताणें केलें. त्या दिसा थावन मान्ना आनीक पडूंक ना आनी आनीक मान्ना मेळ्ळो नासलो देखून इस्रायलीत लोक त्या वर्सा थावन काना देसान उत्पन्न जातालें तेंच खावंक लागलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जांदी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. आनी एकदां म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगल्या वेला सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्पोरान सवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हजे सांगातीन सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यां व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. भागिवंत पावलान कोरिंथकारान बरयले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पळयलें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संधान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यात आनी हें संधान दुसऱ्यांक पावचें मुनियारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोबे आसलो आनी मनशाची पातकां तांचेर तापीनासतना संवसाराक आपले वेंगेन परतून हाडटलो. आनी आतां ह्या संधानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेच पातक नासले तरी ताचे सोबे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतोरें. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटुवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं.
आनी फारिजीव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां उशेक वो पार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशेल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगलें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय ओडचून एक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेता बाटांत दुकरां चलोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोरलां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवडेचे मानाय म्हज्या बापाच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज सुचुलें आनी धांवून वचून ताच्या गोळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचें उमें घेतलें. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र वेगींचे वेगीं काडून ताका न्हेसुयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावुया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावतां ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकुली आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामती पावला म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो पूत तुजो येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयतारांत आमी आसाव आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन संदानाचो सॅक्रमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन आमी म्हणटा कुमसाराचो साक्रामेंट बापायचो मोग हाचे वयर आमी नियाळटाव. अशें नियाळटा आसतना एका याज्ञिकान जेन्ना प्रवचन सुरू केलें, आपलो शेरमांव सुरू केलो, तेन्ना ताका आपले इस्कॉलांत ल्हानपणी एक गोडणी घडलेली ताचो उगडास आयलो. ह्या याज्ञिकाचें नांव आपल्याचें जॉर्ज आसलें. म्हणटच तो आपली काणी सांगूंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो, ल्हान आसतना आपूण इस्कॉलान वेतालो आनी एका दिसाक आपूण आपल्या इश्टा बरोबर सदांच बसतालो तेन्ना इश्टान 3 बऱ्यो नेव्यो डायरी हाडल्यो आनी ह्यो डायरी पळोवन म्हाका सारकी आस जाली. म्हाका एक डायरी दी म्हणून आपल्यान ताचे लागीं मागली. आपल्या इश्टान म्हणलें, ना, तुका हांव दिवचो ना. म्हाका तिडूक आयली. हांव ओगीच रावलो.
पूण तो डायरी दिना जालो. इंटरवलाचो वेळ जालो, म्हजो इश्ट टिफीन खावंक गेलो, हांवें ताची डायरी चोरून म्हज्या बॅगान घाली. आनी अशें इंटरवल सोंपल्या उपरांत परतून म्हजो इश्ट आयलो आनी आपल्या बॅगान गेलो, टिफीन दवरलें आनी आपली डायरी 2 आसात त्यो ताणें पळयले. तो म्हज्या बॅगांत आयलो, म्हजी डायरी ताणें पळयली, काडली. टिचरीक वचून ताणें म्हजें कंप्लेन केलें आनी टिचरीक ताणें सांगलें, पळय जॉर्जान म्हजी डायरी चोरल्या. टिचरीन आयकलें आनी टिचरीन ह्या भुरग्याक म्हणलें, तुजी डायरी तुका मेळ्ळी, बरें जालें. तुजी डायरी तुका सांडूंक ना वो खंय उडोवंक ना, आतां मेळ्ळी, कुशाल जाव आनी वच. आनी त्या दिसाक जॉर्ज आपल्या घरा गेलो, कित्याक टिचरीन ताका कांयच म्हणूंक ना. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना दुसऱ्या दिसा इस्कॉलान आयलो तो भिवून आयलो, कित्याक तो जाणा आसलो टिचर आपल्याक जरूर मारतली, टिचर आपल्याक जरूर तापतली, टिचर आपल्याक जरूर दुसऱ्यांचे हुजीर लॉस करतली. पूण असलें कांयच जावंक ना. दुसऱ्या दिसा इंटरवलाच्या टिफिनाच्या वक्तार टिचरीन जॉर्जाक आपोवन आयलो आनी म्हणलें, जॉर्ज तूं एक बरो भुरगो, जॉर्ज चोरी करिना, जॉर्ज चोरपाचो ताका हात ना, वो असलो गुणूय तुका ना. म्हणटकूच हाचे मुखार चोरयेचो हात तुवें केन्नाच दुसऱ्या लागीं चोरी करून घेवचें न्हू. कितें तुका जाय जाल्यार मागून तुवें जिवितान तुजें जिवीत सारचें. ओगुडास बाबा भयणीनो, जॉर्ज हाच्या जिवितान भरपूर उरलो. आपूण व्हड जायसो तो म्हणटा, आपले टिचरीन हीं उतरां सांगलेलीं, जॉर्ज एक बरो भुरगो, जॉर्ज चोरिना, हीं उतरां आपल्या कानान सदांच वाचतालीं आनी आपल्या जिवितान आपूण सदांच बरें आसा तें करूंक वावुरतालो. कित्याक टिचरीन म्हाका दुसऱ्या हुजीर लॉस करूंक ना, टिचरीन म्हाका बोगशिलो, टिचरीन म्हजो अभिमान राखलो. मगर बाबा भयणो, आयचीं वाचपां आमी घेतल्यान तिनूय वाचपां बापायचो मोग आमकां कितें तो दाखयता. पयलें वाचप जोशुआच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी इज्रायल पोरसां बाबा भयणीनो, जेन्ना इजिप्त देशांतली किरीत भाशेन गुलामपणांतली सुटली तेन्ना देवाची सोडवण आनी देवाची वाखाणणी करूंक तीं सगलीं बाबा भयणीं एकठांय जातालीं. आनी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाक पोट भरलेलो हाचे विशीं ह्या वाचपान तो सांगता. आनी तो म्हणटा, आयच्या दिसा हांवें इजिप्ताची लॉस तुमचे वयली काडून उडयली. कित्याक देवान ही पोजयेक लोजयेन घालूंक ना, देवान ही पोजयेक साणूंक ना. बोरतेन जाल्यार देवान आपलो मोग हे पोजये सोवें दाखयलो. देवान हे पोजयेक आपूण बासायलोले त्या देशांत तांकां पावयली आनी ह्या देशांत पावयल्या उपरांत तांचो मोग आपूण करता म्हूण देवान तांकां सदांच सुरक्षीत सांबाळली. आयचें दुसरें वाचप आमी बागेवन पावलून कोरींतकारांक बरयलेली दुसरी चिटी वेलें वाचप. आमी कोरिंताचो शार एक नांव वचपी शार, एक व्हडलो शार बाबा भयणीनो. थंय सगलें थंय मेळटालें. इट वॉज अ पोर्ट टावन. म्हणटकूच ट्रेडींग जातालें, जायते वस्तू हाडटाले, जायते वस्तू विक्रेक मेळटालो. लोक बरो आस्तीक पयशांकार आसलो थंय आनी लोकां सगळे जायते वस्तूय मेळटाल्यो आनी लोक जायते वस्तूय करतालो. पूण लोकांचें जिवीत बेमर्यादेचें आसलें. बाबा भयणीनो, पोजोडपणाक ती सांपडलेली पातकान ती जियेताली. म्हणटकूच बागेवन पावलू हे कोरिंतकाराचे पवित्र सोबेक उगडास करता. तुमकां हांवें बाबा भयणीनो स्थापून दवरल्यान, म्हणटच हांवें तुमकां हे पवित्र सोबेक घडून हाडल्या जाल्यार तुमी पातकी जिवीत सोडून दिवंक जाय. तुमी आपलें जिवीत जें आसा तें परतून आदलें जिवीत जियो नाकात. नवें जिवीत क्रिस्ता सोबें तुमी घेतलां तें जिवीत तुमी जियात. आदले मनशां कशीं तुमी राव नाकात. तुमचें पातक सोडून दियात, कित्याक तुमचो बाप तुमची सोडवण करूंक तयार आसा. म्हणटूच आमचो बाप आमकां सगल्यांक उदार मोनान हो मोग आमकां सगल्यांक दिवंक उक्तो आसा. आमची सोडवण करूंक पातकांतली सोडून आदल्या कोरारांतली आमी आसात ती मनशांनूय, पूण नव्या कोरारांतली जेजू वरवीं आमकां तो सोडयता, पातकांतली आमकां बक्षिता. तिसरी वस्त आयच्या दिसा आमी आयकता ती शुभ वर्तमानान. बाबा भयणीनो, जायते पातकी मनीस जेजूशी येताले, जायते मनीस बाबा भयणीनो जेजूशी आपल्याक बरें कर म्हूण मागताले. आयच्या दिसा एक वपार जेजू सांगता, बापायचो मोग कितलो उपोट तो आमकां दाखोड करता. बाप आपूण बोगसोणें तुज्या मोड्यान दवर, हांव आनी पुरतो न्हय तुजो पूत म्हणून. आनी बाबा भयणीनो, आपल्या सोयनारार येवन तो वेता तेन्ना बाप ताका पयस रावन पळयता, रावना
आपलो पूत आपल्याशी येतलो म्हणून. आमी जाल्यार म्हणटले आसलें पाड पडलेलो कित्याक येयला. ताणें सगले म्हजी ग्रेस्त स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. सगळो खालतीकायेन भरून आपल्या बापाशी तो बोगसोणें मागता. आनी बाप बाबा बिडिनो सदांच आपलें बोगसोणें दिवंक ताका सदांच तयार. दुसरे वाटेन बाबा बिडिनो व्हडलो पूत घरा लागीं येता आनी सगळे आवाज तो आयकता. कितें तरी घडटा, गुणगुण चलता, नाच चलता, थंय आवाज येता. तो म्हणटा एका चाकराक कितें चल्लां. तो म्हणटा तुजो भाव आयला, धाकटो भाव. एक पाडकुलो मारला तुज्या बापायन आनी व्हडली परब तो करता. आनी पूत रागा बरीच जावन बापायशी येता आनी म्हणटा हांवें तुजी सेवा सदांच केली. हो नायकिणी बरोबर दुसऱ्या बरोबर तुजी ग्रेस्त काय ओगडावन आयला आनी तूं ताका व्हडलें जेवण दिताय, तूं ताका बरो मान दिताय. आनी कांय बरीं उतरां बापूय ताका म्हणटा हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. बाबा भयणीनो, सुर्गीचो बाप आमचो कितलो दयाळ, मोवाळ आनी उदार बोगसोण्या वरवीं उपोट भरलेलो आसा तें आमचो जेसू आज आमकां दाखोवन करता. हो तुजो भाव बाबा भयणीनो सांडलोलो, तो मेलोलो, आतां जिवंत जाला. कितें आमकां दाखोवन करूंक सोदता. जेन्ना आमी आमच्या पातकांचेर आमी नियाळटा, आमचें पातक आसा म्हूण आमी ओळखून घेता, आमी बाबा भयणी ह्या पातका वरवीं प्रायश्चीत करता, आमच्या बापाशी आमी खालतीकायेन येता, आमचो बाप परतून आमकां वेगीन घेता. म्हणटच पयले सुवातेर आमचे बापाचें बोगसोणें आमचे सवे ताचो मोग मीठ मेर नासलो आमचे सवे उदार मनान तो आमकां दिता. आमचो बाप आमकां केन्नाच विसरना बाबा भयणीनो. म्हणटच जिवितांत जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना पयले सुवातेर ओळखून घेवया की आमचो बाप सदांच आमकां तयार बोगसूंक. पूण आमचो बाप तयार म्हूण आमी पातक करीत रावचें न्हय, खालतीकायेन गोरवान न्हय पूण खालतीकायेन आमच्या बापाशी आमी येवया. कित्याक बोगसोणें दिवंक तो तयार आसा. God is ever ready to forgive us. Only if we approach him with a contrite heart, खालतीकायेन बोगसोणेच्या मनान ताचेशी येवंक गरज. आमचो बाप सदांच आमकां उदार. भाव भयणीनो, एका दिसाक जायतो लोक भाव भयणीनो पवित्र संस्काराची बसून करता आनी अकस्मात तांणी वस्तीचेर कितें तरी धवें पडयलें आनी लायट पडटाली आनी थंय एक पाल अकस्मात मॉन्स्ट्रन्साचेर येयली आनी पाल लायटीच्या आदारान सगळी धवीच जाली. कितें दाखोवन करूंक सोदता बाबा. जितलो आमकां बापाचो आसोर आमचेर पडटलो, जितलो बापाचो उपकार आमच्या जिवितान आमी घेवंक सोदतले, आमचें जिवीत बदलतलें. जितलें देवाचें उतर आमी वाचतले, नियाळटले, आमच्या जिविता वयर आमी बाबा भयण उदीक नियाळून आमचें जिवीत नवसरूंक सोदतले, आमचें जिवीत उदीक बदलतलें. बापाचो मोग मीठ मेर नासलेलो, बापाचो मोग उपोट देण्यांनी भरलेलो. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर आयच्या दिसाक निर्णय करुया. आमच्या जिवितांत जी कोण आमचेर बाबा भयणो आड वेतात, जी कोण आमकां दुखयतात, जी कोण आमची भावा भयणां आमचेर कोलपतात, तांकां बोगसोणें दिवंक उदार मनान आमी तयार जावया. दुसरे सुवातेर जी कोण आमची भावा भयणां आमची दुस्मानकाय आमचेर दिसपोटी भावा भयणो ती सारतात, तांचे खातीर आमी मागुया. तिसरे सुवातेर आमच्या सरभोंवती भोव करून आमच्या घोराब्यान आमची आवय बापूय आसात, आमची भावा भयणां आसात, आमची पाय माय आसात, आमची घोव बायलां कशी आमी जियेतात, एकामेकाक बोगसूंक आमी तयार जावया. जायते फावटी आमी एकामेका सवें झगडटा, गाडयांचो शिवोर करता, वायट उतरां एकामेकाक पाचारता, वायट चिंतना आमी दवरता. आज निर्णय करुया आमी एकामेकाक बोगसूंक. जी कोण आमकां दुखयतात तांचे खातीर मागणी करूं. तिसरी वस्त भावा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना अदीक उदार मनाची आनी बोगसोण्याचे नमुणे जावंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार आसता, पूण भावा भयणीनो आमी नमुणे कशे जायना. वी आर नॉट ए गूड एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स. आमी जायते फावटी तो राग आमच्या जिवितान आसा तो दुसऱ्या सवें उतरांनी आमी पाचारता.
जायते फावटी दुसऱ्यांक बाबा भयणो वायट उतरां वरवीं आमी तांचें जिवीत नॉर्कांत घालता. जायते फावटी वायट उतरां वरवीं दुसऱ्यांक आमी दूख दिता. आमच्याच वायट कर्तुबा वरवीं दुसऱ्यांक आमी रोडयता. आमच्याच भाव भयणीनो वायट करण्या वरवीं दुसरो भाव भयण दुखेस्त जाता. हें आमच्या जिवितांत करचें न्हय म्हण आमी आज कितें भाशेन निश्चय करुया. हो संदानाचो साक्रामेंत भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आपणावया. जायते फावटी आमचे तरणाटे भुरगे आसात ते म्हणटात, फादर कुंसाराक कित्याक वचूंक जाय? तीच पातकां न्हू, ती पोत्ती तीच कोत्तात आमी, कित्याक आनी सांगूंक जाय? गरज गर्व मनशाक आनी देवाक पडना भाव भयणो. जेन्ना आमी गर्वान भोंवता तेन्ना बाबा भयणीनो देवाक हें गर्व आमचें मानवना. सगले काल्तिकायेन देवाशी परतून येवया. म्हणुया सायबा हांव चुकलां, म्हाका बोगूस. लेट्स कम इन ऑल ह्युमिलिटी टू द लॉर्ड. जायते फावटी आमची पातकां आमकां उदीक वायट करूंक आदार दिता. जायते फावटी ह्या आमच्या गर्वा उद्देशी आमी उदीक आनी उदीक बाबा भयणो वायट आदारता. जायते फावटी आमच्या गर्वा उद्देशी बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक आमी उदीक आनी उदीक त्रासान घालता. आज तो देव आमकां ह्या वायटा उद्देशी आमचें जिवीत नवसरूंक उलो मारता. परतून एकदां देव आमकां म्हणटा, तुज्या जिवितान वायट आसा, खालतिकायेन देवाशी परतून यो. खालतिकायेन देवाक उलो मार. देव उदार मनान तुका बोगसूंक, आपले बोगसणे दिवंक, आपले उदार हात तुका उक्ते करतलो. त्या बापायचे विचीक पुताचे ओपारीनी आमी पळयता, बाप दावीन पुताची वेता. देव आमचे सवें दावी येवंक सोदता. खालतिकायेन हें बोगसणें आपणावंक आमी तयार जावया. निमाण्या दिसा आमी रावचे न्हय बाबा भयणीनो. गरज पडल्यार म्हयन्याक कुमसा जावंक आमी तयार जावया. गरज पडल्यार आमची पातकां ओडकून घेवया. देव बोगसूंक तयार. बाप साहेब पयच्या दिसाक, कालच्या दिसाक न्हय, पयच्या दिसाक जेन्ना सायबिणीक हे युक्रेन आनी रुसियाच्या देशाक भेटयता आसतना तो म्हणटालो, क्रिस्तांवाचें जिवीत एक मोगाचें जिवीत जावंक जाय. क्रिस्तांवाचें जिवीत क्रिस्तां वरवीं मोग अणभवूंक ताणें तयार आसूंक जाय. क्रिस्तांवाचें जिवीत मोग आसा म्हण दुसऱ्यांक दाखोवड करूंक जाय. एके सुये भाशेन आमी जावंक जाय. सूय कितें करता भाव भयणो? सगलें शिंवता, पिसता, तें भाव भयणो घोडटा. सुये भाशेन आमी जावंक गरज. पूण सूय जायते फावटी आमी बरे तरेन वापरना जाल्यार ती जायते फावटी आमकां तोपता तेन्ना आमकां दूख जाता. जायते फावटी हे सुये वरवीं आमकां विकार चडटा. जायते फावटी हे सुये वरवीं आमी दुसऱ्यांक दूख दिवंक पावता. असलें जिवीत आमी आपणावचें न्हय. आमच्या जिवितांत उदार मनान देवान आमकां बक्षिल्ल्यान जाल्यार दुसऱ्यांकूय उदार मनान बोगसणें दिवया. देवान आमकां मीत मेर नासलो बोगसण्याचो मोग दाखयला जाल्यार आमी दुसऱ्यांक मीत मेर बोगसण्याचो मोग दिवंक वावरया. हेंच करूंक आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागतना ह्या संदानाच्या साक्रामेंताक उदीक आनी उदीक वेंग मारूंक आमी भाव भयणो तयार रावूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मयता सोमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा सुरलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या सुवाक बसला, तुवें तान जिवेन मेल्ल्यांची मिसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कॅथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंची बोगसणे, कुडीचें जिवन पोव, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बाप मोगाड आनी आमी बापाची अपुरबायची भुरगीं हें सोत ओळखून थोडी आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या पयस सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपणाक देवान विंचल्यात
आणि आपल्या आपुरबायेची खेरीत नमुने केल्यात. हे सत वळखून आपले पोरजेक मोगाळ आनी बोगसणे दितोल्या बापायचो उपकार जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचो वेगळाचार करिनासतना आमच्या देशांत शांती, एकचार आनी मोग हाडूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. एका मनशाच्या जिवितांत कोश्ट आनी दूख येतात तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार ताणें बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक तांकां फावो ती कृपा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. ह्या प्राचीन काळांत पातकांतली उठून आमचें जिवीत बदलून बापाशी वचूंक एकामेकाक खरे क्रिस्ती नमुने आमी जावच्याक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. 30 तारखेर आमचे संदानाचो साक्रमेंत आमचे फिरगोजेंत आसा. तशेंच 1 तारखेर आमकां नायट विजील रितीर आसा. आयच्याय दिसाक बाबा भयणो सांजेच्या वेळार आमकां रितीर 3 दिसांचो सोंपतलो. आमी उदीक आनी उदीक ह्या संदानाच्या साक्रमेंताक आपणावंक आमचें पातकी जिवीत आमी सोडून दिवंक उदीक देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत ह्या प्राचीन काळांत आमी बरे तरेन सारूंक आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे पुर्बेक आमी तयार जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. जिवितांत जेन्ना आमी अडचणीक सांपडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत बाप आमचो उदार, आमचो बाप आजून आमचो मोग करता आनी आमकां सगल्यांक सांडिना ताच्या बरेपणाक आमी वेंग मारूंक. भोव करून युक्रेन आनी रुसिया ह्या देशांतल्या लोकांनी हो देवाचो मोग अणभवूंक तांच्या फुडाऱ्यांनी हें झूज जें मांडलां तें सोडून दिवंक लोकांचे मदें शांती हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, तुजेरूच पातयेवन तुज्या भुरग्यांनी आपल्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14.
Gesù trocò tosatolo, Gesù mangia divon pillo, amsoatmo dadosatlo. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्फोर मानून घेवं. आम्हा समेस्तांच्या भोव दयाळ बापा, आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवंक न्हय म्हूण तुज्या पुतान जेसून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगल्या आमच्या भावा भयणी काळजांतान भोगसूंक आनी खालतेपणी तांचें भोगसणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या योजनान आम्हा समेस्तांक बरोबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाचे देवा सोर कार्यांसो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवंक केदे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय. ते आमकां तुज्या पुता जेसून वपारींनी आनी आपल्या कुरण्यांनी दाखयले. जेन्ना पातकी मनीस कितली विकोट ताची पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रोडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोयाड मोवाड काडीस उतरां व्हरत्या संतोसान मुरगोडटा आनी तुज्या सांडलोल्या भुरग्यांक तुज्या मोगाचे वेंगेन तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून तांचो आत्मो देवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गीच्या शिंगारांनी सोबयताय. केदें व्हडतें बाग आमचें घोर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपान घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगता सांगाती भोव कोन्न स्वर्गार पावलोल्या सगल्या तुज्या इबाड्या भुरग्यां बरोबर तुज्या उगणीत काकलुतीच्या मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची.
दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोतले, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी पुनोन जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण हो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनव जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सूर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो बाप काकलुतीवंत, आमचो बाप उदार, आमचो बाप उपोट देण्यांनी भरलोलो, आमच्या मोगा खातीर सदांच आमकां बोगसूंक तयार. ह्या बापाचो मोग अणभवूंक दुसऱ्यांक आमी बोगसोणी दिवंक आनी आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक बऱ्यो करण्यो करूंक संदानाचे साक्रामेंता वरवीं बोगसोण्याचे मनीस आमी जावंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं हात जोडून बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणे पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासू चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोण, काकूत कोण. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोण, काकूत कोण. देवा
ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D27 पेज नंबर 61. D27. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. To
उबी रावया, प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेगेन परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तातूंत आम्हा सोमेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगलीं बरोबर आमी तुका दिन वाचताव आनी एकामेकाचे तुजेशी परतप कुशालकायेन समोरमून ह्या फुडें आमी एकामेकाक भोगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दिता ती पाडूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां आमचे इगोर्जेंत 18,680 रुपया. दाबोली कॉपेलान कलेक्शन जालां 1,390 रुपया. सगळे मेळून 20,070 रुपया. आज 9 वरांचेर कोणाक उलोवंक जाय जाल्यार भायर वचचें. आज 9 वरांचेर तिसरें मीस आसचें ना, तशेंच भुरग्यांकूय दोतोवन आसची ना. आज सांजे 3:30 वरांचेर आमचो तिसऱ्या दिसाचो रेतीर आसतलो. आमी जाणा 2 दीस रेतीर जाला आनी आज तिसरे दीस हो रेतीराचो. सकाळची आज आमच्या ह्या सगळ्या वाठारांत सावथ गोवा आमी जाणा बिजली आसची ना म्हणून आमी 3:30 ते 8 वरां पर्यंत हो रेती दवरला. आमचो प्रेगादोर प्रिचर जावन आसा फादर झेवियर बर्गांजा, पाद्विगार देस्तिरो इगोर्जेचो. आमी जाणा आदी तो सेंट जोझफ वाज रिट्रीट सेंटर ओल्ड गोवा हांगासर आसलेलो. म्हणटकूच सगल्यांनी येवचें. मागता भोव करून तरणाट्यांनी येवचें. जायते तरणाटे आज मिसाक दिसती पडटात. नाक्यांचेर उबे आसतात ते दिसती पडटात. मिसाक येवंक वेळ ना. दिसपोटी मिसाक दिसतीच पडनात. आयताराचे मिसाक दिसती पडनात. पूण नाक्यार उबे आसतात ते दिसती पडटात. म्हणटकूच मागता तुमचे लागीं मिसाक येयात. प्राचीत काळ तुमचो भोव करून जिविताची नवसोनी करूंक वावरात आनी भोव करून रितीरांत वांटो घेयात म्हूण आमी मागता. बाबा भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक चाल जाल्या चलता आमचें जिवी सदांचे पुरी. कोणाक कितें पडलां, फादराक कित्याक पडलां, आमी कितें कोत्ता तें अशें जालां आमची चाल. तुमी जावन आसात कातोलीक धर्माचे पवित्र सभेची वांगडी. म्हणटूच तुमच्या जिवितांत जें कितें जाता तें आमकां पडलां बाबा भयणीनो. म्हणटकूच तुमी आमच्यो शेडयो जाल्यार एक पास्टर कसो, तुमचे वडील कशे ह्या प्राचीत काळांत तुमकां परतून परतून उगडास करता. इगोर्जेन मिसाक किंवा दिसपोटी तुमकां तो रेती दवरल्यात ते रेतीरांत भाग घेयात. तुमकां तो संदानाचो साक्रामेंत दवरला कुमसार जाल्यार कुमसार करात. आज हे मीस जाल्या उपरांत कॉन्फ्रारीची मिटींग आसतली. मागता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या मेंबरां लागीं हाजीर जावंक. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वरांचेर सेंट एंथनी समुदाय जिना, 7:45 वरांचेर सेंट फ्रांसीस दे आसिसी इग्रेजा आनी 9 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस, तशेंच मीस जाल्या उपरांत रेतीर आसतलो. म्हणटूच आवय बापाय लागीं मागतात तुमच्या भुरग्यांक जावं ती क्रिस्म घेतल्यार ती सुद्दां तांकां तुमी रेतीराक धाडचें येता त्या आयताराक. हो रेतीर किरीत भाशेन प्रवचन करूंक आमी भायले पाद्री हाडटात. म्हणटूच तुमी ह्या भुरग्यांक 9 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत 12 वरां पर्यंत रेती जातलो. तांकां तुमी ह्या रेतीराक धाडचें म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. बुधवार आनी शुक्रारा दिसा पवित्र संस्काराची भोसवण जातली. सदांचे पुरी सोनवारा दिसा 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आनी दाबोली कॉपेलांत 6:30 वरांचेर मीस. शुक्रारा दिसा 5:30 वरांचेर कुसाची वाट जाल्या उपरांत मिसाची मांडावळ करूंक फादर आग्नेल समुदाय आसोय, सेंट मॅरी समुदाय ग्रीन व्हॅली, सेंट बार्थोलोम्यू समुदाय होली क्रॉस, सेंट फ्रांसीस असिसी समुदाय इग्रेजा. 6:30 वरांचेर पवित्र संस्काराची भोसवण जातली 1 तारखेर आनी 6:30 वरांचेर भोसवण जाल्या उपरांत 9 ते 5 वरां रातची जागरण जातली बाबा भयणीनो. नायट विजील आमी म्हणटा. कित्याक 2 तारखेर जावन आसा गुडी पाडवा. म्हणटूच त्या दिसाक सगल्यांक हॉलिडे आसा. भोव करून जायतीं जाणां निमितान दितात. फादर आमी कामाक वेता. म्हणटूच तुमकां लागून भोव करून आमी हो नायट विजील
1 तारखेर दवरला. सुरू जातलो सांजेच्या रातच्या 9 वरांचेर आनी सोंपतलो सकाळचे 5 वरांचेर. 27 तारखेर म्हणजे आयचे दिसाक विडोज एसोसिएशन, विधवांचें एसोसिएशन आसा, तांकां कितें भाशेन रिट्रीट आसा सेंट एंड्रूज चर्च 3 वरांचेर कमेस जातलें. आमकां सगल्यांक आमचे फिरगोसकारांक कुमसारां आसतलीं 30 तारखेर. हांगासर 8 पाद्री आसतले. तुमची कुमसारां भोव करून संदानाचो साक्रामेंत आमी म्हणटा तो आयकूंक 30 तारखेर 4:30 वरांचेर सुरू जातलो. मागता तरणाटे लागीं 4 वरांचेर येवंक. उपरांत कामाचो लोक जो आसा ताणें उपरांत येयले जाता. 4 ते 6 वाजता पर्यंत वा 6:30 वाजता पर्यंत आमी दवरतले. उपरांत आमी बंद करतले. म्हणटच तुमी ह्या संदान सक्रामेंतान कितें भाशेन वांटो घेतल्या आनी आपलें जिवीत नवसरूंक तुमी वावुरतल्या म्हूण आमी मागता. देवाची कृपेन काजार जाता कॉन्स्टांसियो मास्कारेनेस पूत सोंपलेल्या कायतानिनो मास्कारेनेस आनी फेलिसिदाद मोंतेरो रावता कोर्ताली. लग्न जाता जोविता सोउसा, सोंपलेलो फ्रांसिस्को सोउसा आनी लिबेरेता पेरेरा रावता दाबोली. ही तांची पयली चीट. देवाची कृपेन काजार जाता एल्टन लॉपिस पूत सांतोलिनो आंतनी लॉपिस आनी मिलाग्रीन लॉपिस रावता होनावर कारवार. काजार जाता युरेका जुलिया रॉड्रिगीस एडवार्डो फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस आनी सोंपलेली रोसादा फेर्नांडीस रावता चिकाली. ही तांची पयली चीट. देवाची कृपेन काजार जाता रुबिलियो प्रोविन्स सिक्वेरा पूत रुजारियो दोमिंग सिक्वेरा आनी बिदा साबिना दिकुनिया रावता मांगोर. लग्न जाता वेलिसा मारिया फेर्नांडीस मार्सेलिनो तादियो बेंजामिन फेर्नांडीस आनी मार्टिना क्रूज रावता आल्तो दाबोली. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. I-28 पेज नंबर 133. I-28. Cantando, debate